नमस्कार गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान येवकार हांव संजना गाणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। परतून कोसळ्ळे कला अकादमीचे फॉल्स सिलींग गळटेक लागून सिलींग फुगिल्ले। दुसरे फावट सिलींग कोसळिल्ल्यान नव्यान नूतनीकरण केल्ले कला अकादमीच्या कामाच्या दर्जाचेर उप्रासला प्रश्न। पुसपती अशोक गजपती राजू हांणी घेतलो गोयच्या राज्यपाल पदाचो सोपूत। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता सयत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव मंत्री आमदारांनी सोपूत विधीक सुवाळ्याक लायिल्ली हाजेरी। कोलवा वाठारांत बेकायदेशीरपणान धिरयांचें आयोजन। कोलवा पुलिशेन दोगाड गुन्यांव धिरयांचेर नदर दवरपा खातीर कोलवा समिती आसतना आयोजन जालेच कशें उप्रासला प्रश्न। 1 ऑगस्ट सावन नुस्तेमारी हंगामाक सुरवात। कुटबॉन जेटीचेर सध्या नेटान तयारी सुरू। सुरक्षेचे दृश्टीन सरकारान करची उपाय येवजण। ट्रॉलर धन्यांची मागणी। गोंयभर मनयलो कारगिल विजय दीस। फुलां हार घालून शहिदांक ओपली आर्गां। तांच्या शौर्याची केली याद। पणजे आझाद मैदान आनी फोंड्या क्रांती मैदानाचेर जाली कार्यावळ। बायलेचो जीव घेवपी मेनुद्दीनाक 10 दिसांची पुलीस बंदखण। शुक्रारा दिवचले वाटादे वाठारांत तलवारीन हल्लो करून घेतिल्लो बायलेचो जीव। आता खबरो विस्तारान। पुसपती अशोक गजपती राजू हांणी गोयच्या राज्यपाल पदाचो ताबो घेतलो। शेनवारा मुख्य न्यायाधीशान राज्यपालाक सोपूत दिलो। ह्या सोपूत विधी सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव धरून हेर मंत्री तशेंच आमदार हाजीर आशिल्ले। पुसपती अशोक गजपती राजू गोयचे 20वे राज्यपाल आसात। ह्या नादी ते आंध्र प्रदेशांत 7 फावट आमदार म्हूण वेंचून आयल्यात। तशेंच केंद्रीय मंत्री म्हणूनय ताणें काम केलां। I was a 7-time legislator in Andhra Pradesh before it was bifurcated into 2 states. Then I've done a very short stint in Parliament and in and out as minister in government and in opposition. And I've got enriched particularly by this experience, and I hope to get further enriched by the experiences of you lovely people. So what to say on Goa? I'm looking forward to work with you rather. For you is a very mild terminology, but work with you. Because if you don't work with the government, the people, if they don't work with the government, our democracy will become impotent. So we don't want that type of a situation. We want everyone to work unitedly. And when we unite, we are second to none in the world. गोवा के राज्यपाल होते मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनका वास्ट एक्सपीरियंस जो गवर्नेंस में डेफिनेटली एज ए चीफ मिनिस्टर हमें वो गाइड करेंगे स्टेट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मैं फिर एक बार गोवा के लोगों की तरफ से और गोवा की सरकार की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनके मार्गदर्शन हमें हमेशा के लिए हमें मिले। कोलवा वाठारांतल्या शेतांनी बेकायदेशीर धिरयांचें आयोजन केल्ल्या प्रकरणांत कोलवा पुलिशेन बाणावलीचो विनय फर्नांडीस आनी फातोडेच्या महेश चव्हाणा आड गुन्यांव नोंद केला। धिरयोच्या आयोजनाक कायद्यान बंदी आसा। बेकायदेशीर धिरयांच्या आयोजनाचेर नदर दवरपा खातीर एक समिती स्थापन केल्ली। धिरयांचेर नदर दवरपा खातीर कोलवा समिती आसतना धिरयांचें आयोजन जालेच कशें असो प्रस्न उप्रासले बगर रावना। दक्षिण गोंयांत जावपी धिरयांचेर नदर दवरून फावो ती कारवाय करपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान मामलेदार, पुलीस निरीक्षक, गोरक्षक तशेंच पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या 7 दक्षता समित्यांची स्थापना केल्ली। ह्या समित्यांक मडगांव, मायणा, फातोड्डा, कोलवा, कुंकळी, वेर्णा आनी मुरगांव वाठारांत जावपी बेकायदेशीर धिरयांचेर नदर दवरपाक सांगिल्ले। कोलवा वाठारांतूय अशे तरेची समिती आसा।
धिरयांचे आयोजन करप्यांक हे गजालीची कल्पना आसा, तरी लेगीत कोलवा 24 जुलयाक धिरयांचे आयोजन जाता। आता ह्या प्रकाराक म्हणप तरी कितें? 2 दिसां पयलीं जाल्ल्या धिरयो उपरांत जिल्लोधिकारी त्या समित्यांक आफोवन चवकशी करतलो काय ते पळोवचें पडटलें। बंदी आशिल्ली बैलाची झुजां आयोजीत केली म्हणून कोलवा पुलिसांनी महेश चव्हाण, दवंडे फातोड्डा आणि विनय फेर्नांडीस बाणावले हाच्या विरुद्ध क्रुएल्टी टू एनिमल ह्या कायद्या अंतर्गत गुन्हो नोंद केला आसा। हे 2 जाण संशयीत सध्या फरार आसात। कोलवा पुलीस हांचो तपास करतात। गेल्ल्या ब्रेस्ताराक सेकंड वार्ड कोलवा हांगा शेतां भितर 2 बैलांची आनी झुजां ऑर्गनायज केल्ली, तांचेर वेटिंग लायिल्ली। ह्या झुजी भितर गुलाल आनी बाला ह्या 2 बैलांक तांची झुज लायिल्ली। आनीक ताजे नंतर हाजो जो व्हिडिओ आसा झुजाचो तो सोशल मिडियाचेर पोस्ट केल्लो। ताजे नंतर कोलवा पुलिसांनी ह्या व्हिडिओची दखल घेवन हांची दोगांयचेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा। सध्या ह्या दोगांचो शोध कोलवा पुलीस घेतात। वेगवेगळी तांणी टीम केल्ली आसात। PSI रक्षा नायक हे सगळो हाजो केसीचो इन्व्हेस्टिगेशन करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानी। 1 ऑगस्ट सावन नुस्तेमारी हंगामाक सुरवात जातली। हाका लागून कुडबॉन जेटीचेर सध्या नेटान तयारी सुरू आसा। अंदू नुस्तेमारी हंगाम बरो वचचो हे खातीर कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृश्टीन सरकारान उपाय येवजण करची म्हूण ट्रॉलर तज्ञांनी मागणी केल्या। नुस्तेमारी हंगाम सुरू जावपाक कांय दिसूच उरिल्ल्यान सध्या कुडबॉन जेटीचेर नेटान तयारी सुरू आसा। जेटी वयले कांय कामगार पावल्यात जाल्यार कांय कामगार भात कापण्याच्या कामात व्यस्त आसात। कुडबॉन जेटीचेर सध्या भटकी सुणी बाबत रस्त्यांचो प्रश्न निर्माण जाला। फाटल्या वर्सा कॉलेराच्या दुयेंसाक लागून कांय कामगार दुयेंतूय पडिल्ले। फाल्यां नुस्तेमारी हंगामा वेळार कसलीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं कामगारांच्या सुरक्षेच्या दिश्टीन सरकारान उपाय येवजण करची अशी मागणी ट्रॉलर धनियांनी केल्या। तशेंच सरकारान ब्रेक वॉटर प्रकल्पूय बेगोबेग चालीक लावचो अशी मागणी तांणी केल्या। पोरू वर्सा भशेन अंदूय नुस्तेमारी हंगाम बरो वचचो अशी आस ट्रॉलर धनियांनी बाळगिल्या। तयारी फुल स्विंग हा। पावसा लागून मातशें डिले जाला। सध्या आमगेले लेबर येवपाक स्टार्ट जाले। लेबरूय आमकां लेस आसा सध्या जेटीचेर काम करपाक। पण जातले 1 तारखेर म्हणल्यार ऑगस्टा 1 तारखेर म्हणल्यार रेडी जातले। रिवर माउथ फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट वेदर गोडे बरें आसपाना, वचपा गोडे मेळपाना। 3-4 डेज गोडे डिले जाय। लास्ट सीजन कसो जालो तुमगेलो? लास्ट सीजन वेरी बॅड, कॅच वेरी बॅड। ओवरऑल कॅच फॉर लास्ट 20 years लास्ट सीजन सारकी बॅड आमकां ओवरऑल कॅच। स्ट्रीट डॉग्स कशें तरेन तुमी डॉग्स पयर NGO उलयल्लो ती दॅट लेडी टोल्ड मी तेक सगळ्यां ऑपरेट केल्ली आहे मेल फिमेल जावन, बट लोक हाडून सोडटा, दे कांट हेल्प इट। तयारी म्हळ्यार सध्या आता मानाय येवपाक स्टार्ट जाले, पण थोड्यांक येयले थोड्यांक येयले नाही। कारण कितें थोड्यांक थिंग शेत चलताय आनी हिंग येवपा म्हळ्यार आता सगळ्यांक डिफिकल्टीज आय। सो मेन डिफिकल्टी हिंगा आता आमगे जे कुडबॉना जेटी आहा सुण्याचे प्रॉब्लम, कोणाक चावल्यार घासपाल्यार ते प्रॉब्लम ते सॉल्व करपा आता कोणाको जायना। कोणागे NGO येयले ते स्टार्ट करतले चोय थिंगाचो दिसता पडटा सुण्या आवड घाताय, पण आज राती कोडे कोण सुण्याक घास मारलो कितें जालें कोण काडपाचो? रेबीज वॅक्सिनेटेड आय केला कोणाक आन्सर करूंक ना। 1 तारखेच्यान न्यू फिशिंग सीझन जो स्टार्ट जावपाचो 1 ऑगस्टाच्यान जातलो आनी 5 दिसांनी हो फिशिंग सीझन स्टार्ट जातलो। ताका लागून आमी आज आयिल्ले कुडबॉन जेटीचेर हांगा तयारी चालू, मोठ्या प्रमाणात तयारी चालू आसा। फॅब्रिकेशनाचें काम, पेंट मारपाचें काम जावं वेल्डिंग कितें आसा तें काम तांचें चालू आसा। त्याच बरोबर तांच्यो ज्यो बारीक बोटी आसात तांकांय बी सपोर्टिंग ज्यो बोटी वेसल व्हरतात त्यो बी तांची रिपेरिंग काम चालू आसा। लेबर सद्याक थोडे लेबर आयिल्ले आसात, थोडे लेबर येवपाचे आसात। बोट ओनर जे आसात ते भायल्या गांवांक गेल्ले आसात, थंय तांचो प्रॉब्लेम आसा लेबर येवपाक लागून। कारण जे ओडिसा जावं छत्तीसगड हांगच्यान जे लेबर येताले थंय तांचो आतां सद्याक शेताचो सीझन चालू आसा, क्रॉप लावपाचो आसा, ताका लागून हे लेबर सद्याक पावले ना। ताजेर कितें कंट्रोल करपाक बोट ओनरान मागला की हांचेर कितें तांचे मिशन रेबीसाचे अंडर ते तांचे निर्विजीकरण करचें आनी हो एक ताचो प्रॉब्लेम कमी करचो। कारण सुण्याची पॉप्युलेशन दिसान दीस वाडटा। दुसरे एक प्रॉब्लेम म्हणजे जो खूब वर्सां साकून आसा तो म्हणजे जेन्ना रिवर मावताचेर जे तांकां बोटी एंकर लागता
ताका लागून खुबश्यो बोटी रंबून उरतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू उलयतां. शेनवारा गोंयभर कारगिल विजय दीस मनयलो. ह्या वेळार शहीद जाल्ल्या जवानांक फुलां घालून आर्गां ओंपली. 1999 ह्या वर्सा कारगिल झुजांत भारतान पाकिस्तानी सैन्यांचेर जैत मेळयिल्ल्यान एक याद म्हूण दर वर्सा 26 जुलयाक कारगिल विजय दीस मनयतात. I appeal to the parents, always think that armed forces is also an option. I can tell you with certainty today, I survive, and very comfortably I survive with my pension. There should be no doubt. This is the only service which gives you pension. And if something happens, your family, your wife will be looked after. No other service, I think so, even the police service has stopped pension from 2004. It's only the armed forces. क्या कारगिल दिन यहाँ आज सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज सेलिब्रेट कर रहे हैं. बहुत हमको ये आ रहा है क्योंकि शहीदों ने इनका ये किया हुआ है, उनका अपना जान बलिदान करके. एक्चुअली क्या था, उनका पोस्ट ऊपर था पाकिस्तान का और हम लोग उनको नीचे था. कारगिल नीचे पड़ता है तो वो ऊपर से हमको फायरिंग करते थे. तो हमारे कई जवानों ने उनको खंबे पर भी चढ़ करके टेलीकम्युनिकेशन इसमें सिग्नल कोड ने उसमें तार जोड़ने का एक काम किया हुआ है. तो J&K के उस समय के जो प्रिंस, वी कैन नॉट से प्रिंस, ही वाज द किंग. उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एनेक्स करने के लिए चिट्ठी लिखी कि नाउ पाकिस्तान है अटैक्ड ऑन मी एंड प्लीज कम टू मी फॉर हेल्प. तो हमारी इंडियन फोर्सेस वहां पे गई J&K में और पाकिस्तान को वहां से 1947-48 में हमने खदेड़ के बाहर किया. माता की जय, वंदे भारतीय सैन्याने त्या दिसाचे महत्व राखून आयज देशभर विजय कारगिल विजय दिवस साजरो केलो वयता. त्या निमित्तान जे जे आमचे सैनीक असले त्यांच्यानी तांकां जी जी क्षती पोहोचलेली त्यांच्या बद्दल माझ्या मनात काळजांतल्यान तांकां हांव खरेंच एक सॅल्यूट मारता, कारण त्यांच्या शिवाय हो विजय शक्य. आज आपण हा कारगिल दिवस साजरा करतोय. खरं म्हणजे एकच दिवस आपण 26 तारखेला हा कारगिल दिवस साजरा करतो आणि दुसऱ्या दिवशीपासून विसरतो पुढच्या वर्षी 26 तारखेला येण्यासाठी. पण त्याऐवजी आपण हा दिवस विजय दिवस आणि हे त्यांनी जे दिलेलं बलिदान आहे कारगिलच्या युद्धात ते सदोदित आठवण ठेवलं. पोगो विधेयका संदर्भात आमी कशेच तडजोड करचे नात, कित्याक आमी जी मागणी करता ती कायद्याक धरूनच आसा. उदरगत शिक्षण आनी हेर गजालींचे बाबतींत आमी देशांतल्यान हेर राज्यांचे तुळेंत फाटीं आसा. ताका लागून आमकां पोगो बिलाची गरज आशिल्ल्याचे RGPचो मुखेली मनोज परबान सांगले. आयज ना फाल्यां पोगो बिल आमी हाडटलेच आनी ते दीस गोंयांत खोशयेचें वातावरण नासतलें अशें मनोजाचें म्हणणें. RGPचो आमदार विरेश बोरकारान शुक्रारा मांडिल्ल्या पोगो संदर्भातल्या खाजगी ठरावावेल्यान विधानसभेत बरोच बोवाळ जाल्लो. सत्ताधाऱ्यांनी विरेश बोरकाराक हो ठराव मांडपाक विरोध केलो. हे फाटभुंयेर RGPचो मुखेली मनोज परबान पत्रकार परिशद घेवन सत्ताधारी भाजप तशेंच मुख्यमंत्र्याचेर फोग काडलो. पोगो विधेयका संदर्भात आमी कशीच तडजोड करचे नात, कित्याक आमी जी मागणी करतात ती कायद्याक धरूनच आसा. आयज ना फाल्यां हे विधेयक आमी मांडटलेच म्हणून मनोज परबान सांगले. आयकात ताचें म्हणणें. पोगोचेर आमी केन्नाच कॉम्प्रोमाइज करपाचें ना, बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्युशनल. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. आमकां आमचो एक स्लोगन आसा जेका विरेश उलोवपाचो आसलो की आयडिया ऑफ गोवा इन आयडिया ऑफ इंडिया.
भारत देशान गोंय राज्य केला. कित्याक केला? बिकॉज ऑफ इट्स लँग्वेज, तेजो कल्चर, तेजी आयडेंटिटी. आमी 14 वर्सां लेट मुक्त जाला. आमी इकॉनॉमिकली बाकीच्या राज्याकून आमी फाटी आसा. डेव्हलपमेंटाच्या हेतून आमी बाकीच्या राज्याच्या हेतून फाटी आसा. शिक्षणाच्या हेतून आमी बाकीच्या राज्यातून फाटली आसा. इंडस्ट्रियलायझेशनान बाकीच्या हेतून आमी फाटी आसा. जेन्ना आमी इतल्या गजालीन फाटी आसा तेन्ना आमकां संरक्षण हें मेळपाक जाय. तें संरक्षण येवपाक पर्सन ऑफ ओन ओरिजीन डेफिनेशन जावपाक जाय. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्रॉमिस करता की एक ना एक दीस ह्या गोंयच्या एसेंब्लीन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील हें पास जातलें. गोंयकारांचो हक्क दितलो आनी त्या दीस गोंयकारांची चवथ आसतली, दिवाळी आसतली, तियात्र ह्या आमचे क्रिसमस आसतले 100% त्या दीस. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत फाटल्या 5.5 वर्सांत वट्ट 7 विद्यार्थिनींचो विनयभंग आनी तांचे वेल्या चळणुकी संदर्भांतले गुन्यांव पुलिशेन नोंद आसात. 2 प्रकरणांचो तपास करपाक पुलिसांक अपेस आयला जाल्यार 2 प्रकरणांची सुनावणी न्यायालयांत सुरू आसून दोगा दुबावितांक अटक केल्या. मजगतीं एका प्रकरणांत पुरावे सापडूंक नाशिल्ल्यान दुबाविताची निर्दोश सुटका जाल्या. गोंय सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांचे हब जावपाक लागला. फाटल्या 5.5 वर्सांत गोंयच्या वेगवेगळ्या स्कुलांनी मेळून वट्ट 7 विद्यार्थिनींचो विनयभंग आनी तांचे वेल्या छळणूक संदर्भातले गुन्यांव पुलिशेन नोंद आसात. ह्या संदर्भात 2013 वर्सा वास्कोच्या एका स्कुलाक विद्यार्थिनीचेर जाल्ल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणा उपरांत सरकारान कसली उपाय येवजण केल्या काय म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान विधानसभेत विचारिल्ले अतारांकीत प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली लेखी जाप. फाटल्या 5.5 वर्सांत 2 प्रकरणां सुटावी करपाक पुलिसांक अपेस. एका प्रकरणांत पुरावे सापडूंक नाशिल्ल्यान दुबाविताची निर्दोश सुटका. हेर 2 प्रकरणांनी दोगा दुबावितांक अटक केल्या जाल्यार उरिल्ल्या 2 प्रकरणांची न्यायालयांत सुनावणी सुरू आसा. स्कुलांनी अशा घडणुकांचो तपास करपा खातीर कर्मचाऱ्यांक नेमान प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन, अशा प्रकरणांचेर आळो हाडपा खातीर जागृताय कार्यावळी घडोवन हाडटात. अशी वायट घडणूक घडटकीच विश्वासू मंचा कडेन कागाळ करपाक विद्यार्थ्यांक सक्षम केला. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर पुलीस बीट कर्मचारी नेमान त्या वाठारांत गस्त घालतात. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर दर एका स्कुलांत CCTV बसोवपाचे परिपत्रक जारी केला. वट्ट 1472 शाळांनी 833 CCTV बसयले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अनधिकृत घरां नियमित करपा खातीर महसूल खात्या कडेन वट्ट 9,984 अर्ज दाखल जाल्यात. सगळ्यांत चड 2,469 अर्ज बार्देस तालुक्यांतल्यान आयला जाल्यार सगळ्यांत कमी अर्ज काणकोण तालुक्यांतल्यान आयल्या. आमदार जी तारुलकरान विधानसभेन विचारिल्ल्या लेखी प्रश्नांक महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्ले जापेन ही बाब उक्ताडार आयल्या. 1972 वर्सा आदी बांदिल्ली आनी सर्वे आराखड्यार नोंद आशिल्ली घरां कायदेशीर जातली. तशेंच 1 ऑगस्ट सावन हे विशींची प्रक्रिया सुरू जातली म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्ले. घरां नियमीत करपा खातीर आतां महसूल खात्या कडेन अर्ज लेगीत येवपाक सुरवात जाल्या. आतां मेरेन महसूल खात्या कडेन पुराय गोंयांतल्यान वट्ट 9,984 अर्ज आयल्यात. तातूंत सगळ्यांत चड अर्ज 2,469 बार्देस तालुक्यांतल्यान आयल्या जाल्यार सगळ्यांत कमी अर्ज 93 काणकोण तालुक्यांतल्यान आयल्या. आमदार जीत आरोलकरान विधानसभेत विचारिल्ल्या लेखी प्रस्नाक महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिल्ले जापेत ही बाब उक्ताडार आयल्या. अनधिकृत बांदकामां नियमीत करपा खातीर अर्ज दाखल करपा खातीर आनीक मुजतवाड दिवचे ना अशें मंत्री बाबूशान सांगलें. तालुक्या प्रमाण महसूल खात्या कडेन आयिल्ले अर्ज: पेडण्या तालुक्यांतल्यान 1,127 अर्ज, दिवचलेंतल्यान 724, तिसवाडी तालुक्यांतल्यान 622, बार्देसांतल्यान 2,469, सत्तरींतल्यान 205, फोंडेच्यान 1,066, साश्टीच्यान 1,511, मुरगांव तालुक्यांतल्यान 372, सांगेच्यान 439, केपें म्हालांतल्यान 1,238, धारबांदोडा तालुक्यांतल्यान 118 आनी काणकोण म्हालांतल्यान 93 अशे वट्ट 9,984 अर्ज महसूल खात्या कडेन दाखल जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत आतां 3रो जिल्लो जातलो. मंत्रिमंडळान शुक्रारा नव्या जिल्ल्याचो प्रस्ताव मंजूर केला. काणकोणाक, केप्यां, सांग्या आनी धारबांदोड्या ह्या 4 मालांचो नव्या जिल्ल्यांत आस्पाव आसतलो. नव्या जिल्ल्याचे मुख्यालय कुडचडे, केपें आसतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेन दिल्या. गोंयांत उत्तर आनी दक्षिण गोंय अशे 2 जिल्ले आसात. नव्या प्रस्तावा प्रमाण
उत्तर गोंयांत तिसवाडी, पेडण्यां, बार्देस, दिवचल आनी सत्तरी हे 5 मालांचो आस्पाव आसा. दक्षिण गोंयांत मुरगांव, साश्ट आनी फोंड्या मालांचो आस्पाव आसतलो. जाल्यार तिसऱ्या जिल्ह्यात दुर्गम असे 4 माल आसतले. ह्या जिल्ह्या खातीर मुख्य सचिवाचे अध्यक्षते खाला समिती स्थापन करून अहवाल मागयला अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेत दिला. गोंयांत तिसरो जिल्लो. नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय कुडचड्या, केप्यां आसतले. काणकोण, केप्यां, सांगी आनी धारबांदोडा हे 4 मालांचो तिसऱ्या जिल्ह्यात आस्पाव आसतलो. तिसऱ्या जिल्ह्याचे स्थापनेचो निर्णय प्रशासकीय सोयी खातीर आनी लोकांक प्रभावी सेवा दिवचे खातीर घेतला. दक्षिण गोंयच्या दुर्गम वाठारांतल्या लोकांक जिल्लो मुख्यालया मेरेन पावपाक खुबशे अडचणीक तोंड दिवचे पडटाले. केप्यां नवो जिल्लो मुख्यालय सुरू केले जाल्यार लोकांक सरकारी कामां खातीर सहज सुविधा मेळटल्यो. नवे जिल्लो हॉस्पिटल, शिक्षणीक संस्था, खेळां संकुल आनी ग्रंथालय आसतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उसगांव आनी पाळी पंचायत क्षेत्राक जोडपी पुलाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. पोर्तुगीज तेंपा वयल्या ह्या पुलाक 62 वर्सां पुराय जाल्या. इतिहासीक महत्व आशिल्ल्या ह्या पुलाची दुरुस्ती करची म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. उसगांव आनी पाळी पंचायत क्षेत्राक जोडपी पुलाक आयज 26 जुलयाक 62 वर्सां पुराय जाली. 1933 वर्सा इटालियन कंपनीन हो पूल बांदिल्लो, पूण गोंय मुक्ती झुजा वेळार पोर्तुगीजांनी हो पूल मोडून उडयलो. ते उपरांत गोंय सरकारान 26 जुलय 1963 वर्सा हो पूल परतून बांदिल्लो. आयज ह्या पुलाक 62 वर्सां पुराय जातात. इतिहासीक म्हत्व आशिल्ल्या ह्या पुलाची सद्याक सामकी वाट लागल्या, तेन्ना सरकारान ह्या पुलाची दुरुस्ती करची म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. फर्स्ट पूल पयलींचो 1933 बांदलेलो कितें आनी 61 मागीर स्वतंत्र जाता तेन्ना तो उडयला, म्हणजे वयले जप्पार उडयला. एकूच खावटे पडलेले पुला आनी काय ना. मागीर परत बांदलो. परत बांदलो. कोणी बांदलेलो? खंयच्या कंपनीन? जर्मन कंपनी. ह्या पुलाक मदीं खावटे म्हणजे सळवराची जपान येताले डेली पाळी, तांकां लागून तेणी मागीर शिडी दवरली ह्यो वचोन. हो पूल आतां तुमकां बरो आसा, इम्पॉर्टंट आहा? बरो आहा पूल आनी आमकां हो पुलाची अत्यंत गरज आहा. पूल तो बरो जाल्यार आमचें मार्केट बरें जावंक शकता. 62 वर्सां जातली. आतां त्या रस्त्याक मातशे खड्डे पडले, ते मातशे पुरोवन घेवचे. त्रास जाता, बारीक गाडयांक त्रास जाता. आनी स्कुलाची भुरगीं वयता दिसता वयता, भुरगीं वयता, स्कुलाची बी भुरगीं चलोवन वयता. तांकां त्रास जाता. मातशे त्रास जाता कारणाची कपड्यांची उसायटा. लोक येता, विसाक येता लोक चलोवन. हे सायडीचे हे सायडीचे सोनार बाबाचे वयले सगळे लोक येतात, तांकां त्रास जाता. हे खड्डे पडल्या सामके आनी ते कोणी गेले स्कुटरी गेले म्हणटा तेंचे तर उसायटा. तेन्ना तो पूल दुरुस्त करचो मातसो. सुरवातीक खंड मालाच्या येरादारी खातीरूच हो पूल बांदिल्लो, पूण उपरांत ह्या पुलाचो भौशीक येरादारी खातीरूय वापर जावपाक लागलो. लोकांक यो वच करपाकूय बरें पडलें. उसगांव भामय गांवाक जोडपी पुला वयल्यान मोल्या, कोडले, कुळ्या आनी धारबांदोड्या ह्या गांवांनी येरादारी सुरू आसली. खंड मालाच्या येरादारेक लागून गाडयांच्यो लायनी लागताल्यो. लोकांक वरांची वरां रस्त्यार आडकून रावचे पडटाले. तशेंच येरादारेचो ताण वाडिल्ल्यानूय नव्या पुलाची गरज उप्राशिल्ली. ताका लागून ह्याच पुलाक समांतर असो नवो पूल बांदलो. नवो पूल बांदला तरी लेगीत पोरण्या पुला वयल्यान येरादारी सुरूच आसा. पुला वयल्या रस्त्यार फोंडकुलां पडल्यात. ही फोंडकुलां पुरोवन पुलाची दुरुस्ती करची म्हूण लोकांनी मागणी केल्या. 55 हे पूल जाला मागीर तरी पूण हांव जाणा की हे पूल आतां पोरनो जाल्लो आसा, जाणटो जाला आनी ह्या पुला रहदारी खूब जाल्ली आसा. तेन्ना हो पूल सामको करूंकूच जायो. हे गव्हर्मेंट करूंक शकता, BJP गव्हर्मेंट करूंक शकता. हें फक्त रिपेरींग करपाक, फक्त रिपेरींग, नेवा करपाचो ना. ते रहदारी व्हडली जाल्ली आसा हांगा, तेन्ना ह्या पुलाची सामकी लोकांक गरज आसा. तो ते सायडीन उरता, हो हे सायडीन उरता. बाजार हे लायन, बाजाराची लायन ही. तेन्ना रिक्वेस्ट आहा आमकां गव्हर्मेंटाक हो पूल बेगींतल्या बेगीन रिपेर करचो आनी लोकांक सामकें सुशेगाद वचूंक दिवचें. ह्या पुलाक कमी ट्राफीक आहा म्हणून आमी ह्या पुलाचो ये जा करता, येता वयता, डेली येता डेली वयता. हय, आनी चडशी लोकांची रहदारी पोरण्या पुला वयल्यान जाता. लोकल आसा ते? हय, लोकल जे लोक आहा ते सगळे ह्या पुला वयल्यान जातात. ते फक्त हेज्यो हायवे रोडाच्यो गाडयो वयता. पूल पूण बरो आसा? हो पूल बरो आहा, पूण मदीं मातसो तो हे जाला, खळगे पडल्या तेका खांब्या कडेन.
ते मातशें PWDन मातशें तेचेर लक्ष घालून ताका हें करचें पडटा, कट लावचो पडटा सायकलीक बी. गटाका पडल्या म्हणटकूच वांकडी करची पडटा. भुरगीं वयता दिसता न्ही? इस्कॉलाची भुरगीं वयता. ही पळय येयली ना, ही आतां इस्कॉलाची भुरगीं पावून गेली लोक. गोंयच्या मायनिंग बिझनेसाक मोठें योगदान दिवपी उजगांव हांगसरलो ओल्ड ब्रिजाक 26 जुलयाक 62 वर्सां पूर्ण जाता. ह्या पुलान मोठे मायनिंगा खातीर मोठें योगदान दिल्लें आसा. जो ट्रान्सपोर्टेशन जातालो मायनिंगाचो तो सगळो ह्याच ब्रिजा वयल्यान जाल्लो आसा. आनी ताका लागून गोंयाची जे आर्थीक वेवस्था आशिल्ली ती ह्या ब्रिजाक लागून जाल्ली असो लोकांचो समज आसा. 1933 पोर्तुगीजांनी हो पूल बांदलेलो, पूण गोवा मुक्तीच्या कांय दीस पयलीं हो ब्रीज पोर्तुगीजांनी ब्लास्ट करून उडयल्लो. गोवा गव्हर्मेंट येयले नंतर हांगा जो 4 खांबे आशिल्ले उदकान ते पोर्तुगीजांनी बांदलेले, त्याचो वापर करून हांगा तेजेर कमान बांदून हो पूल परत 26 जुलय 1963 गोवा गव्हर्मेंटान हेजें लोकार्पण केल्लें आनी 26 जुलयाक ताका 62 वर्सां पूर्ण जाता. उदगांवच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश कारी. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.